हुस्को जाला आमच्या देशाचो, भारत देशाचो 2 दोतोरांक नर्सिंग पिडेवंतांची सेवा करतल्यांक देवाची कृपा आनी बोळ आनी तांकांय सुरक्षीत सांबाळ ही चिंतना भावां भयणींनो मनान धरून मागुया. आमच्याय ताळगांवच्याय गांवांत, ताळगांवच्याय वाड्या वाड्यांनी जायत्यांक ही पिडा जाल्ली आमी आयकता. मागुया देवाची काकूत आमकां पुनर्जीवन जेजूचें बोळ हे पिडेचेर आमी जैत व्हरूंक. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून ताना उच्चारून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. सौभाग्य सदांच पार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. देवा आमचे कोनवाळे बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत कुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलुमांतली आमकां सोडयली. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मोहिमेवंत पुनर्जिवंतपणाक पावूंक आमकां फाव कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. द्रोमदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. महाद्रोम सोबींत गामेलियल नांवाचो एक फारिझेव आसलो. तो एक नांव वस्तो द्रोमशास्त्री म्हूण आख्खी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हणलें, इस्रायेलीतांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय दवरात. ह्या आदीं त्योदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले, पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोक कोंतेच्या समोर्यार जुदास गालिलेकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडले. तांकांय जिवेशी मारलो आनी तांचे शीस जोली मोली शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, ताचे सोरशिल्ले पयस सोरात
आनी तांकां सोडात, कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातोलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी द्रोमदूताक आपोवंक धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिटकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक बाग मेळ्ळें म्हूण कुशाल जावन ते बाहात द्रोम सोबींतले भायर सरले. ते दिसपोटी देव मंदिरांत आनी घोरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर पोरगोटीत रावले. देवाचे उतर हे जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान सगळीं म्हणुया. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किलो, कोणाचेच मुखार हांव कापना. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकाण. सर्वेस्पराची घडसाण चाकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. हें हांव खात्रीन जाणव, जिवा मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीस गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. उद्गाराक सगळीं उबीं रावया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. उंड्याच्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतले भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमान तुका. जेजू गालिलियाच्या ओ तिबेरियसाच्या दर्याचे पेलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोस ताच्या फाटल्यान गेली, कित्याक पिडेवंता खातीर ताणें केली खुणां ताणें देखलिल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हळें, हे लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें म्हळें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणा आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे ताका पावचे ना.
ताचे शिशां मदले एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हळें, हांगासर कोणा एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात. पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हळें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वचून बसलोल्यांक ते वांटले. तेच परी मासड्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी 3 दादुशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं नये. देखून ताणें खावन जातूच तांचें खावन जातूच गोंयच्या 5 उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली कोणा लोकांनी देखली तेन्ना ताणें म्हळें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरेत वचतो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरून आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोट सरून आपूण एकलोच नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, स्कॉटलंड वाठारांत वर्ल्ड यूथ डे आसलो. आनी ह्या यूथ डेयाक सांत जुआंव पावल II आमचो आदलो पाप साहेब तो हाजीर आसलो. तो तरणाट्यांचो यूथ डे सोडिनासलो. थंय हाजीर आसलेल्या संवसारांतल्या सगल्या तरणाट्यांक ताणें अशें म्हळें, ह्या भुरग्याची देख घेयात. 5 उंडे 2 मासड्यो ताणें जेजू लागीं दिल्यो आनी जेजून त्यो वांटल्यो आनी सगल्यांक दादुशी केली. तुमी तुमचें जिवीत आनी तुमचे गूण जेजू लागीं दियात. गिव युअर लायफ एंड युअर टॅलंट्स टू जीजस, just as the lad gave bread and fish. आनी पळयात, तुमच्या जिवितांत जेजू खूबश्यो मिलाग्री करतलो. तुमी दियात आनी जेजू तुमकां बोत्तीन दितलो. तुमचें जिवीत आनी तुमचे गूण. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमी बारीकसाणेन आयकलां जाल्यार आमकां मेळटा फिलिपाचें नांव, आमकां मेळटा आंद्रेचें नांव, आमकां त्या भुरग्याचें नांव मेळना. आंद्रे म्हणटा हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे 2 मासड्यो आसा. कोण तो भुरगो? एनॉनिमस डोनर. कितें केलें ह्या भुरग्यान? ताका घोडये ताजे आवयन लंच पॅक दिलेलें. ते 5 उंडे 2 मासड्यो जेजू लागीं दिल्यो. हे भुरग्यान एके भाशेन आपल्याकूच नाका केलें. He could go hungry, but with his 5 bread and 2 fish, Jesus could feed so many people. बाकीन जीव हांव सांगता, दादलेच 5,000 सुमार आसले. ह्या भुरग्याची जेनरॉसिटी, ह्या भुरग्याचें उदारपण भाव भयणीनो आमकां एक एकल्याक स्फूर्ती दिता. जेन्ना आमी उदार, देव आमचे सवें कितलो उदार. जेन्ना आमी दुसऱ्या सवें
उदारपण दाखयता पोत्तून घेवचे आशेन न्हय फकत उदार जाता देव आमचें उदारपण 100 फावटीन एके भाशेन फारीक करता हे भुरग्यान 5 उंडे आनी 2 मासळी दिल्यो आनी उरलेले 12 पांटल्यो बोल्ल्यो लोक दादोशी जावन जॉन इज क्लियर लोक दादोशी जावन तांचें खावून जातूच when everybody had their fill 12 पांटल्यो उरलेल्या उंड्यांच्यो बोल्ल्यो the generosity of God for us देव आमकां दीत आसता आयज घरा वयता आसतना बाबा बिडीनो ही धाकटुल्यो घोडणीची नियाळ करून आमी जायते फावटी उदार जायना आनी देवूय आमचे सगळें उदार जाय इन द मेजर वी गिव इन द सेम मेजर वी रिसीव जेजू म्हणटालो जे मापान तूं दिताय तेच मापान देव तुका दितलो तेच माप न्हय सुयेन भरून वत्ता तसले माप तुजे उंटयेन घालतलो This is the assurance given by Jesus. सुयेन भरून ओत्ता तसले माप 5 उंडे 2 मासळी 12 पांटल्यो उरलेल्या उंड्यांच्यो बोल्ल्यो तो सुपुलो भुरगो खरेंच अजाप जालो तो आपणे 5 उंडे 2 मासळी दिल्ली आनी इतले पांटल्यो बोल्ल्यो उरलेल्या उंड्यांच्यो हें देवाचें उदारपण बाबा बिडीनो आमकांय ह्या भुरग्या भाशेन दुसऱ्या सगळें भोव करून गोरजेवंच सगळें उदार कर पोत्तून घेवचे आशेन न्हय पूण दिवचे मनान कित्याक देव आमचो आमकां दीत आसा आपलें बरेपण आमचे उंटयेंत ओतता असलें सुदारपण आमी दुसऱ्या सगळें दाखोवं आमच्या अवताराचेर येतल्या जेजू लागीं आमकां कृपा मागुया भेटोवन एक आमी गायन गावया खालवाराचो यो C20 पान 30 C20 पेज 36 भयणी भावांनो ह्या आमच्या बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता दुसरें जाल्यार पुरो म्हूण मागात सर्वेश्वरा आमचे देवा तुझे कुटुंबाचें बलिदान दोळ्यान मानून घे तुवें आमकां फाव केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सालामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक राखून दवर आमकां तुज्या भुरग्यांक उदारपणाचें देणें फाव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेश्वर तुमची सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराक उबारता सर्वेश्वराक आमचे देवाक दिन वासुया वय वर्षे आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सरपदवीधरा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आमी तुका वाखणूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. उदेलो, पातकाचो लांब युग सोंपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाचे नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीच्या सोद दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र Ovi संसार भरला तुझ्या वैभवान, ओ स्वर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नवीन येता तांका सोय, ओ स्वर्गी तुका सोय सोय. बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन बसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची. तेसपरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियात, तुमच्या रगताची काल्स. नवे आनी सासणी कलराचें रगत पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्ताचो गूट परगुटुया. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमां समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बाडूय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवसो धरून मेल्यांत ते आमचे बावमडीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारिये देवाची आनी आमची माई संगती, तिजो पोती भाग्यून जुजे, भाग्यून दोमृत, आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल आनी सूर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेचे सुखांत आमकां वांटू दी. तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक जेजून आमकां शिकयलेले मागणी म्हणून आतां आमी सगलीं बापाक उलो मारुया. आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो राज आयज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता, तशी तूं आमची पातकां बस आनीक आमकां तावणें पडोवंक दिवनाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजे संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुशान उतरयता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सुरपातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन मुतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ.
तुजी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन. तुजी शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं कुशालकायेन एकामेकाक तुजी शांती वांटूं. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची कसूर कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमची कसूर कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. बोस्त जेजू ताणें भुकेल्ल्या लोकांची भूक मारली. 5 उंडे 2 मासली घेवन 5,000 दादल्यांकूच आनी ताजे भायर बायल भुरगीं बायलो अस्तुऱ्यो भुरग्यांक जेवण दिलें. 12 पांटल्यो उरिल्ल्या उंड्यांच्यो उरल्यो. बोस्त जेजू आमच्या जिवितांत खूब खूब मिलाग्री करता. आमी आमचें जिवीत ताच्या हातांत सोडून दिवंक जाय. आपलें जिवीत ताच्या हातांत सोडटलीं आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयोनच्या वेळार आमी गायन गावया. म्हजें मासू खोरें खाण D30 पान 60 आनी 3 D30 पेज 63. Polui, polui, da sa tu
प्रार्थूया. भोव मोगाळ बाप्पा, दोळाईन तुवें आमची सोडवण केली. तूं दोळाईन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरना वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. हें आमी मागता क्रिस्त आमचे सोमिया वरवीं. आमेन. आमचे बराबर फादर अकिल्यो आसा, आमचो आदलो पाद्विकार, आनी ताका पळोवन आमी खुशाल. हे GCTV वेल्यान सगल्यांक आख्खे गोंयांत आनी दुसऱ्यांक पावता. फादर अकिल्यो हांगा आमच्या फिरगोजींत 7 वर्सां गवळीक वावर ताणें केलो. आतां तो नावेली आसा. करीत भाशेन ताका बरी भलायकी आनी आमचे मदीं तो येता तेन्ना आमी खुशाल. आमकां ताचे आसणे खुशाल करता. तुमकां कोणाकूय बू करून कुमसार जावंक जाय, प्राचिताचे संस्कारांत वांटो घेवंक जाय, थंय तो खूब कावन्सिलिंगाचो आनीक प्राचीत संस्कारांत लोकांक वांटो घेवंक आदार दिता. कोणाकूय येवंक जाय जाल्यार तुमी अपॉयंटमेंट करचो, मातशें सांगचें, येवं येता. तो तुमचे सेवेक आसतलो. आदी फुडेंच ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुजे उपकार दोनया कशे बादयतले हांव. शेवटाचें गायन गावया. E12 पान 804. E12 पेज 84. Just